गेल्या 25 वर्सां पयलीं जेन्ना कोंकण रेल्वे स्टार्ट जाल्ली तेन्ना ह्याच काणकोणच्या रेल्वे स्थानकाचेर काणकोणचे स्वातंत्र्य सैनीक मुरलीधर राणे हाच्या नेतृत्वा खाला काणकोणकारांनी आंदोलन केल्लें। आंदोलन करपाचो विशय आशिल्लो हांगा जे काणकोणचे रेल्वे स्थानक आसा थंय ज्यो मॅक्झिमम ट्रेनी आसा मेंगलोर वचपाच्यो मुंबय वचपाच्यो त्यो ट्रेनी रावनाशिल्ल्यो आनी हेजी सुविधा काणकोणकारांक मेळनाशिल्ली। त्या आंदोलना नंतर हांगा ती सुविधा रेल्वे डिपार्टमेंटान काणकोणकारांक दिली। आतां जेन्ना कोवीड येयलो त्या कोविडाच्या निमित्त करून हे ट्रेनी हांगा थांबपाच्यो बंद जाल्यो। जेन्ना ह्यो ट्रेनी थांबपाची बंद जाल्यो कोवीड काळ सोंपलो 2 वर्सां जावपा आयलीं। काणकोणचे जे सिनियर सिटीजन आसा आनी तांचे बरोबर अनेक संस्था आसा जनसेना काणकोण विजन बिजन हेणी काणकोणच्या सिनियर सिटीजनाक तेंको दिलो आनी तेंची मागणी आशिल्ली की ह्यो रेल्वे ज्यो हांगा थांबना त्यो परत थांबच्यो। तेंची मागणी तेणी वारंवार मागणी करीत रावले निवेदन दिवन पूण कांयच तांकां आन्सर मेळना जालें। तेन्ना गेल्या 15-20 दिसां पयलीं तेणी हांगा एक 200 लोकांचो मोर्चा हाडलो आनी हेजी मागणी कडक मागणी केली आनी अशें सांगलें की येत्या 15 दिसां भितर जर तो विशय सॉल्व जायना जाल्यार आमी फुडल्या आंदोलनाची दिशा आमी ठरयतली म्हणून। 15 दिसांचो काळ सोंपलो आनी 15 दिसां नंतर काल कांय सिनियर सिटीजन आनी जनसेनाचे वांगडी हांगा येवन चवकशी केली की जें निवेदन आमी दिलां ताचें कितें जाल्लें, पूण रेल्वे कडेन आजून ताजें आन्सर ना। आतां सिनियर सिटीजनाचें म्हणणें आसा की ही मागणी सरकारा कडेन जर मान्य जायना रेल्वे डिपार्टमेंटा कडेन जर मागणी जायना जाल्यार आतां लोकशाही पद्दतीन ते पयलीं आंदोलन करताले आनी हे लोकशाही पद्दतीन आंदोलन करूनय जर कांय प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार फुडली आंदोलनाची दिशा ठरयतले। स्थानीक लोकांचे असोय प्रश्न आसा की प्रत्येक गोश्ट आंदोलन करून सुटपाची काय कितें। RDXGOA खातीर भवेश बोरकर।